आमच्या दुश्मनांतले पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सकाळची भेटोनी हे जेजूच्या दैवी काळजा आईच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आणि कश्ट आमच्या पथकाच्या पारीकपणापासून आणि अल्तारच्या बोपवी सक्रेमेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सौम्य स्थिराद्या पासून भाग्यवेंत आमकां मरीच्या कथावेन काळजा मरिपात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पुस्तकाच्या इराद्या पासून आणि पाप साहेबान ह्या म्हयन्यांत दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजे राज हेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक लागून आसची आनी सर पथकाची शिक्षा माफी जोडोवंक हांव कशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुजे भोव दैवीक काळजाचे ससैन राख आमच्या भोव भगवेन पाप साहेबा जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटां हांव तुका अर्गां दितां अंतस्करांनी नमस्कार करतां ओट तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जसो बरोय रात दिली तसो बरोय दीस साहेबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो हांव तुका समर्पिता. तुज्या वडा मना म्हज्या बदकाच्या पारीपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसून बक्षी म्हजी समेस पदका म्हजी बदकाची गोड कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकां दावें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळोवंक म्हजे कैदे पाळोवंक म्हजी बदकाची काकूट कर म्हाका पदका बक्षी. भवर्ताचे विधान सरस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा ते तीग जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्तीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगड्यापी केल्या तूं फटयनाय वा फटून पडनाय ह्या बावर्तान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान सरस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पदकाचे बक्षांनी आनी हे जिणे उपरांत सस्नेक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी ककुळदार आनी तुवें तें बसयलाय ह्या बरोशान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सरस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपारमेत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकाची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक ताचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फाव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फाव जाल्ल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुजी कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पदकाचे समय सुकयतलो म्हूण तीर निचव करता. आमेन. म्हजी एक समर्पण म्हजी राणी आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें थोंड म्हजें कळेज आनी म्हाका सगळोच कांयच दर नासतना देखून हे मगळी मे हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस्त आनी वस्त म्हणलें बरी कर. सोम्याच्या बडव्यान बरी खबर हाडली नमान मोरये कृपेन भरली. सोमी जेजू तुजे सांगता स्त्री तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे इश्टीन जेजू. आपले सुम्याची साकर नमान मोरये कृपेन भरली. सोमी जेजू तुजे सांगता स्त्री तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे इश्टीन जेजू. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो नमान मोरये कृपेन भरली. सोमी जेजू तुजे सांगता स्त्री तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे इश्टीन जेजू. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर
प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्ता मनशापण घेतिल्लें मेजन जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या नाम पळशें तुजी कृपा आमच्या अंतसणे वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या स्मरी फळाता महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या देवगल्या बडव्या म्हज्या रखण्या श्रीचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राग सांबाळचले या आमीन सतमंता देवा सर पदुराज बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभवलो अमकार मृतान जल्मलो पावस पिला ताका ताणे कसुसले ताका कुर्सो जोडलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो श्रेयसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवीदार देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसे बरोबर करतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पयसबे भक्तांचो एकतार पत्क्यांचे बक्षांनी कुडीचें जेवण ससनाचें जिवीत आमीन आमच्या बापा श्रींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तू जंगता स्त्रेम तर तू सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तू जंगता स्त्रेम तर तू सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तू जंगता स्त्रेम तर तू सदैव पळ जेजू महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जोर्दान न्हंयेंत स्थान घेता दुसरो मिस्तेर जेजू काना शारांतल्या लग्नांतले आपले महिमा परगडता तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचे सर्गींचे राज परगडता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता पांचवो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र युकारिस्त घडता आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुज्या संवसारांत जावं नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू खातीर नत कर आता आमच्या मरणाच्या वेळा नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू नमान मोरी पेंबरले सुमी जेजू तुझ सांगता स्त्री आमी तर तूं सदैव पळ जेजू महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तींत सातान सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बशी आमकडच्या उजांतली आमकां आनी आत्म्या दर
नमान राणी कगोलची मे नमन आमच्या जीवा अमृतन वृक्षा तुका मेलो मरता मी परदेशाची बळका या दुःखा जगण्यात असताना अस्कार उस्कार सोनामित आराधन करता तर तू आमचे शिके हे तुझे कुदल आमचेर पडते आणि या परदेशा उपरांत तुझे सदे फळ तुझं मुखा दाखय हे दयाळी मुगळे दुलबी आमकार ये मरी भगवंती देवाचे मी आम्हापासून विनंती कर बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ಸಂಕು 38. सोन्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळसान धन्या तुका भेटयता पोवीस स्नानात आमकां नवे रचन केलाय पोवीस सभेंत आमकां नवे मिसाव दिला तुझ्या उपकाराक घटयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कोंकरेका जीवनांत तुज्या मागेता संतोषान वडुल्लासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजान धन्य तुका भेटयता. मगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. वार्षिक परबेक तयार जावन आसा करच्या नव्यानाच्या दिसांनी आमी हर एक पटी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां, माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयलां. आज नव्यानाचो 8वो दीस आचरण करच्या वक्ता आयचो संदेश हे परी आसा. कुटुंबांतलें बावारची जिवीत देवा पोवण्याक प्रेरण पिकावळे तेस्त आसा वावराडी तोडेस देवाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. हो संदेश आज आमी नियाळतना आज आमी विशेश करून देव आपोवण्या खातीर तशेंच धार्मिकां खातीर मागता. सरस्पर देव ताच्या शेतांत वावुरच्याक येतेस्त वावराड्यांक वेंचून दी आनी ह्या मुखांतर ताचें शेत आनीक फळादीक करून दी म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागया. आयची देवस्तुती आज आमकां चलोवन व्हरूंक मुखेलपण घेता, मीस भेटयता. आराधना मुखांतर सुमयेचें बेसांव आमकां जोडून दितात. मनादी बाप
रिचर्ड डिसोजा वस्ती याजक सुरतकल फिरगेजीचे ते ह्या आमच्या देशजंत मिडियाचे डिरेक्टर जावनी सेवा दिल्ली आसा. बिदर गुलबर्गांती आपले मिसांव वावर केल्लो आसा. एक नवार्दीक शातिवंत उर्बेस्त याजक आज आमचे खातीर मागतना तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या मागण्यांत तांचो उडास करून तांच्या सर्व बऱ्या मिसांवा खातीर देवाचो आदार मागया. तशेंच आयच्या दिसा अर्गानी ते सावन पासून बरी भलायकी मागून मीस भेटयता. फिलीप नेरी सेराव आनी कुटाम आयसी कॉलनी मुंबय. अर्गान ते सावन पासून मीस भेटयता. प्रकाश मेलवीन मॉनिस आनी कुटाम मुडबिद्रे इस्रायल. तशेंच प्रत्येक ते सावन पासून मीस भेटयता. डेझलिन फर्नांडीस मंगळूर. देवान आपणा केल्ले उपकारांक अर्गां मीस दितात. मेबल सिक्वेर आनी त्या दरवडो. ग्रेसी डिसोज आनी त्या दरवडो. शैलेश आनी रश्मी मोंतेरो 6 वर्साचो लग्नाची विटाचो उडास काडून अर्गाजान भेटयतात. उडलाल जेसिंता डिसोजा मदर तेरेजा वडो. विल्सन क्लारिस डिकोस्ता आनी कुटाम नित्या दरवडो. ग्रेटा सिक्वेर आनी कुटाम ऑस्ट्रेलिया. जुलियाना बर्बोसा पनंबूर. जुलियाना बर्बोजा पुनानूरू. सेवरिन कब्राल आनी कुटाम सुरतकल. वेरोनिका फर्नांडीस सिर्सी. प्रत्येक ते पासून मीस भेटयता. राहुल जाक सिक्वेरा आनी त्या दरवडो. ग्रेटा सिक्वेर आनी कुटाम ऑस्ट्रेलिया. देवादीन रायमंड विक्टोरिया डिसोजाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता. नेल्सन डिसोज आनी कुटाम बलंकानी वाडो. पुरगंदी आत्म्यापासून मीस भेटयता. जुलियाना कुटिनो लानफुल वाडो. हे सर्व त्या पासून मागया. मासमेस्तां पासून मागया. जे कोणा मागतान बसिलांचो उडास करून तांचे पासून मागया. माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात. त्या सर्व भक्तिकां खातीर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. ख्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या पावन आनी भयणीनो, हे दुलस पद्रपान आयच्या दिसाच्या संदेशा विशयांत सांगला. आज प्रत्येक जावन देव आपोवण्या खातीर मागचो विशेष दीस हो नोवेनाचो 8वो दीस. सांजुदाच्या मजतीन आमच्या पवित्र सभेंत देव आपणी पुलचे खातीर, आमच्या कुटुंबांनी देव आपणाचें बी किरलोवचे खातीर मागच्याक आ सगळी देवस्तुती आमी मानून हाडल्या. हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सांजुदाच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्घां दिवया. आमच्या काळजांत कितें आशा अत्रेक घेवन आमी आयल्या ते ताच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या फिरगजेंतल्या, आमच्या वाड्यांतल्या, आमच्या सैऱ्यां देऱ्यां मदल्या, आमच्या वळखीच्या सर्व याजकां खातीर, धार्मीक भाव आनी भयणी खातीर, सेमिनरींत तशेंच इतर तरबेतीवरच्या सर्वां खातीर विशेष रितीन आमी मागया. आनी अशें आमच्या पवित्र सभेक पावते वावराडी मेळोवन दीत आनी आमच्या कुटुंबांत बरी देव आपणी पळोवन दीत म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. ही मिसाचें बलिदान पावते बरें भेटोवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखोवया. आमच्या पातकांचें बॉक्साने मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सबतरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धोरणी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसून बगे मसला संवकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक
आणि आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा दंदूत सांजूद ता देवा वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन ताका वळखोंक फावो कर. जशें आख्खे प्रितुमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरेमियाचें आपोवणें. सरेस्प्राचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणें आहा सरेस्प्रा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सरेस्प्रान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचत जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगत जाय. तांकां भियोनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसां उलयता तो सरेस्पर. तेन्ना सरेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. देवाचें उतर हें. वडोकार. तुझी खुशी करो हावेता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेश्वरा. आशेन आशेव सरस्प्राची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर भागोवन दिश्ट घाली म्हज्या उल्या खांदिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाले. आमच्या देवाचें किर्तन ते. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेश्वरा. यज्ञानी बेटोन्यो तुका नाका जाली. पूण तुज्या उतरा म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार
बलिदान तुवें मागूंक लाय. तेद्वा आपले हांव येता मुळ्ळे हांवें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेश्वरा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेश्वरा. पिकावळ तेस्तासा वौराडी तोडे मगा पिकाच्या धनिया लागीं वौराडी धाडच्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत, हरिएका ताराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज खणबळायेन भरलें. कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बोकऱ्यां बरी ते घुस्पडून भिजुडले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडे थोडेच. देखून पिकाच्या धनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडे धाडच्याक मागा. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. थोडो वेळ देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या ह्या 8व्या दिसाच्या नोवेनाक सोबीत संदेश आसा आनी जुक्ती वाचपां विंसल्यांत. देखून हो थोडो वेळ ह्या पुणशेतांत देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आमी बसल्लो उद्देश जावन आसा देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक, देवाच्या उतरान प्रेरीत जावंक. आमी बसले हांगा बसून आमच्या मोतीन आनी कितें आलोचनो गुंडावंक न्हय. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचो नियाळ करून गुंडायेन समजून देवाच्या उतराच्या बोळान आमचें क्रिस्ती जिवीत रुपीत करच्याक, ताचे मुखांतर आमच्या कुटुंबांतावन देवपणी पुलच्याक एक प्रयत्न करूंक हें देवाचें उतर बोळ जावन नियाळूंक आमी बसल्या. आयज वांजेल आमी आयकलो. हो वांजेल समजोवच्या पयलें थोड्यो संगती सालत्या जिवनांतल्यो समजोवंक प्रयत्न करया. आमी रियेकल्यांनी बोऱ्या गोवळ्या विशयांत आयकलां, जेजू बोरो गोवळी म्हणून. तातूंत एक शब्द आसा गोवळी. जर तर आमी गोवळ्याक पळयला, शेपड म्हणटा आमी, आनी गोवळ्यान आपल्या शेळयेक सोरोवची रीत पळयल्या जाल्यार आमकां आयचो संदेश समजोवंक मस्त सुलाब. तुमी चिंतून बरोवपा दिल्यार आपल्याल्या गोवळ्यातान सुरू करता म्हणून.
एका गवळ्याची जबाबदारी जावन आसा आपल्या शेळयांक सरव दिवचो, विशेव दिवचो, नितळ उदका लागीं व्हरून ताची ताण बगोवचो, तांकां रक्षण दिवचें, तांच्या मुखल्यान येचें, तांकां वाट दाखोवची, तांचे सांगात रावचें, तांचें सुख दूख कश्ट सगळें समजोवचें आनी सगळ्यांक सांगाता घालून मुखार व्हरचें. गांवांतान गांवाक, गाद्यांतान गाद्याक, गुड्यांतान गुड्याक, खंयसर शेळयांक हें सकडी मेळटा थंयसर व्हरण्याची जबाबदारी जावन आसा एका गवळ्याची. ह्या शेपड म्हणटा आमी. तुमी जर तर पळयलां जाल्यार तुमकां समजतलें. आमच्या भोंवतणी हांगा पळोवंक मेळना, पूण नॉर्थांनी बिदर गांवांनी वावर केला, पळयल्लें आसा हांवें. ल्हान भुरगो, एक ल्हान भुरगो सयत 200 शेळयांक सरयता. हे देशा भुरग्याचो ताळो 200 शेळयो आयकतात, ताच्या फाटल्यान येतात, ताचेर आपली सगळी भद्रती दवरतात. तशें म्हणटना आयचो वांजेल समजतना थोडे शब्द समजूंक सुलभ जावचे बरी ही ल्हान गवळी म्हळ्यार कितें हांवें तुमकां सांगलां. केदाळा एक गवळी शेळयां मदें ना जाता. इफ द शेपर्ड इज नॉट देर, केदाळा शेळयांची गत कितें जायत तुमी चिंता. शेळयांक पोशण दिवचो, रक्षण दिवचो, पियोंक उदक दिवचो, सरव दिवचो, राखचो, सांबाळचो, समकोवचो, मुखल्यान येसो, एकच पटी गवळी ना जायत जाल्यार कितें जायत. त्या देखून जेजू हेच्या वांजेलांत सबित उतरां सांगता. तो म्हणटा ते गवळी नातलेल्या हिंडा बरी. कोण नातलेल्या हिंडा बरी? गवळी नातलेल्या हिंडा बरी. हांवें तुका गवळी म्हळ्यार काल सांगलें, हिंड म्हळ्यार सांगलें. ते गवळी नातलेल्या हिंडा बरी घुस्पोडल्यात. तें पळोवन जेजूक बेजार जालें. ताचें काळीज कणवळायेन भरलें. आयचो वांजेल कणवळायेन भरलें. कित्याक गवळी नातलेल्या हिंडा बरी सगळ्यो शेळयो घुस्पडोवन गेल्ल्यो. देखून जेजूक कणवळाई भोगली. आनी ताणें कितें म्हळें? आयचो वांजेलांत मागा तुमी पिकाच्या दणया लागीं दाटच्याक वावराडी. कोणें मागा म्हणलें? जेजून. कोणा लागीं मागा म्हणलें? बापा लागीं. जर तर जेजूक भोगलें गवळी नातल्या त्या हिंडा बरी शेळया बरी घुस्पोडल्यात, जेजूचें काळीज कणवळायेन भरलें आनी जेजून म्हळें, जेजून मागलें दाटच्याक वावराडी त्याच्या शेतांत. पळयात कितली प्रामुख्यता हांगासर आसा म्हण. आतां गवळी नातल्ले हिंड्या बरी म्हणलें वाक्य आमी नियाळाक घेवया. गवळी नातल्या हिंडा बरी. चिंत्या जर तर आमच्या पवित्र सभेंत पाद्र्याप धार्मीक ना जाल्यार कितें जायत? आमच्या पवित्र सभेंत पाद्र्याप नांत, सिस्टरां नांत, धार्मीक नांत, कितें जायत? कितें जावंक पुरो? एक बिसायब गुलबर्गा दिवसाचो बिसायब एक दिसाच्या एका स्पीचांत हांवें आयकल्लें. ताणें म्हणलें उतरां, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಿ. जर मंगळूर देशीन जावं दी, पवित्र सभेन जावं दी, मुखल्या 50 वर्सांक जर तर याजक जाय, धार्मीक जाय, सिस्टरां जाय जाल्यार आजच तूं चिंतून पळय. आमकां पाद्रे भविश्यांत उलोवंक सुलाब. फाटल्या मुखल्या लेफ्टा रायटाक तांतू वांतू वॉट्सॅप फेसबूक थंय हांगा पुरा उलोवंक सुलाब.
जर तर पाद्राप ना जाल्यार परिस्थिती कशी आसत? पाप साहेब आसचो ना, बिस साहेब आसचो ना, कार्डिनल आसचे नात, व्हड्यो व्हडल्यो पिरगेज्यो आमच्यो आसात, पिरगेजेंत पाद्राप आसचो ना. पळया परिस्थिती कशी जायत. गोवळी नातल्या हिंडा बरी. पाद्राप जर तर ना जाल्यार, धार्मीक जर तर ना जाल्यार परिस्थिती कशी जायत. इगर्ज आसा विगार ना, लोक आसा म्हणयार येना, सक्रामेंत आसात सक्रामेंत असो म्हणयार येना, देवाचें उतर आसा देवाचें उतर मरतलो मनीस ना. रेस्पेर करूंक पाद्राप ना, होल लावंक पाद्राप ना, मोर्न आनी खंयचे सक्रामेंत दिवच्याक कोणूच ना जाल्यार परिस्थिती कशी रावत. गोवळी नातल्या हिंडा बरी. आमी सांगटाण्यान गेल्ले दळा पळयलां नॉर्थांनी बरो वसा तुमी. व्हडलेसो लोक एका मिसा खातीर ब्रेस्तारां मिस जाल्यार सोमारा सोलोवन येता. सोलोवन सोमार मुंगलार सगळी साटली बोटली बांदून रोट्टी पुरा बांदून बुधवारा दिसा मिसा घेता. म्हयन्याक एक मीस मेळटा तांकां. सगळे सोडून मिसा घेता कित्याक थंयसर पाद्राप नात. थोड्या मिसावटांनी पाद्राप सोलोवन येता आनी कितें गोड्याचेर येता आनी एक मीस भेटोवच्या पाद्राप सोलोवन येता व्हडल्यांक आनी व्हडल्यांक. गोवळी नातल्या हिंडा बरी. आमकां कोडयाळान समजना कश्ट कित्याक आमकां मस्त पाद्राप आसात. देखून आमी मस्त उलयता पाद्रापा विशयांत. केदाळ आमकां गोवळी नातल्या हिंडा बरी आमकां भोगता. तवळ आमकां समजता आज सांज उदपून शेतांत ह्यो विशय कित्याक घेतला. ह्याच खातीर मुखल्या 50 वर्सांनी आयची परिस्थिती पळयतना जर आमकां आमच्या कुटुंबांनी याजक ना जातीत जाल्यार देवपणी ना जातीत जाल्यार आमच्या दिसची परिस्थिती अशीच वेता. देखून जेजू कळवळ्ळो गोवळी नातल्या हिंडा बरी म्हणून. त्या देखून आज आमी मागोवंक सांगता मेळ्ळ्या. त्या देखून आज हो विशय घेतला कुटुंबा जिवितांत क्रिस्ती भावार्थ आनी देव हे सगळें आसल्या वेळार तें देव आपण्याक एक पाळणें जाता. त्या देखून कुटाम जावन आसा देव आपण्याचें पाळणें. पाळणें कोत्ता तुमकां पाळणें. आनी ह्या कुटुंबांत देव आपणी पुलची. पाद्राप सिस्टां वयतण पडचें न्ही, ह्या कुटुंबांत देव आपणी पुलची. तुमकां थोडे कमेंट्स हांव सांगूंक अशें येता. जिवन ज्योती कॅम्पांनी बरें गेल्ले दळा आनी हांव टॉक दित आसतना थोडे कमेंट्स. एकल्या भुरग्या लागीं 9th स्टँडर्ड बॉय ताचे लागीं विचारलें वाय कांट यू बिकम ए प्रिस्ट. तुका याजक जावंक जावयेत न्हय. तो म्हणालो काडिल्ल्या उतराक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आय डोंट वॉन्ट टू बिकम ए प्रिस्ट. हांवें विचारलें कित्याक. कित्याक म्हळ्यार पाद्राप जाल्यार सगळ्यांचें आयकचें. ताचें आयकचें हाचें आयकचें कोणा जाय पाद्र आयकोंक. आय डोंट वॉन्ट टू बिकम ए प्रिस्ट. आनी एकलो माणूस कुटुंबांत तुज्या कुटुंबांत याजक कित्याक जायना म्हणटना म्हाका नाका फादर याजक आमच्या कुटुंबांत नाका. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार याजक आनी धार्मीक भयणी बरो सामानांत म्हणालो. आनी एक मनशाक ताचे कमेंट आसा कित्याक पाद्राप जायचे, कित्याक सिस्टर जायचे, कित्याक कोणाचो गुलाम जायचे, बेश्टेन तरी कित्याक आमी आयकचें. ही कांय ऑर्डिनरी उतरां न्ही. पूण हांकां सगळ्यांक एक कोणें याजकी जिविता विशयांत धार्मीक जिविता विशयांत अशें नेगेटीव उलयत आसतना तांकां ओपन चॅलेंज केल्लें आसा. एकलो पालवण व्यक्ती येवन म्हणालो पाद्रापा विशयांत विगारा विशयांत मस्त नेगेटीव उलयलो. हांव त्या भुरगेचेर आसल्या वेळार हांवें ताका ओपन चॅलेंज मारलें. तुका 2 जाण चेरके भुरगे आसात. त्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी एकल्याक तूं पाद्राप जावं इन्स्पिरेशन करून दाखय. ताचे उपरांत उलय. फाटीं उलोवंक येवना म्हज्या लागीं तो. पूण केदाळा आमी अशें कमेंट करतना देवाचें उतर बळादीक आसा. आमी चिंतचे पडटा केदाळा याजका विशयांत धार्मिका विशयांत अशें उलयतना धार्मीक याजक
ते चलवतात वगेत रावता म्हणजे ती नाकात देवान आपयलेल्या फाटल्यान देवाचें बळ आसा, देवाची सकत आसा. कोणे देवाक आपयला विंसला ताका कितलेंय सकला घाला तुमी, कितेंय नाका जाल्लें उलया तुमी, फाटल्यान उलया मुखल्यान उलया, आपयल्लो देव ताका राखता आनी सांबाळटा आनी पोसता, कश्टांनी दुखां आनी बेजारांय तो सांगाता आसता. तुमकां दृश्टांत जाय गी, उदाहरण जाय गी. हाच्या पयल्यान वाचप येरेमिया अपवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 1 वोळ 4 हांव आज वाचलें पळया तुमी. देव आपका विंसलेल्यांक सांडून बिलकुल घालिना. देखून देव आपणेशें नेगेटीव उलयतात आमी उदास करूंक जाय. आमची चिंतना देवाची चिंतना न्हय. आवर थॉट्स आर नॉट गॉड्स थॉट्स. देवाची चिंतना विंगडच. कसली देवाची चिंतना? देव आपण्या विशयंत येरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्यान पयलें वाचप, अध्याय 1 वोळ 4 वाचा. थंयसर थोडे शब्द हांव तुमकां सांगता. हाऊ पॉवरफुल इज द ओकेशन. देव आपणें कितलें पावरफुल हांव तुका उक्त्यान सांगता. पयलें, देव आपणाक जाय जाल्ल्यांक विंचता आनी आपयता. येरेमिया प्रवादीच्या पुस्तक अध्याय 1 वोळ 4 आपल्या जाय जाल्ल्यांक विंचता. विंचताना तो बळादीक बळिश्ट म्हूण पळयना, विंचलेल्यांक तो बळिश्ट करता. विंचल्यांक ही एम्पावर्स देम, तो बळिश्ट करता. ताची ती असली उणेपणां भरती करता. उणेपणां आसल्यारय ताचेर जैत वरच्याक तो सकत दिता. कशें बळिश्ट करता? देव बळिश्ट करता आपल्या उतरांनी, आपल्या अजापावंत जिवितां मुखांतर तो बळिश्ट करंत वेता. आनी निमाणें तो बळिश्ट करता आपल्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. देखून जेजून म्हणलें आसा पवित्र पुस्तकान आमी आयकता आनी वाचता, तुमकां किदाळाय थंयसर दगदणी मेळटना तुमी कितें उलयचंय कितें उलोवंक नजो म्हणून चिंता करिनाकात. द होली स्पिरीट विल पुट इन युअर मायंड्स. तो पवित्र आत्मा तुमच्या मोतींत घालता कितें उलयचंय कितें उलोवंक नजो म्हणटना. लोकांच्या कामेंट्सा खातीर कित्याक भियेचंय? देवाचें उतर, देवाचें सकत, पवित्र आत्मो म्हजे संगी आसतना, एक विंचलेल्याक सांबाळतना आमी भिवची गरज ना म्हणलें स्पश्ट. ताजे कोण तो विंचता, विंचलेल्यांक बळिश्ट करता. बळिश्ट केल्या उपरांत तांकां एक मिसांव दिता. ही गिव्ज अ मिशन. मिसांव गेलें त्याच सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मिसांव ताका बापान दिल्लें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, ताणें म्हाका धाडला बरी खबर परगटूंक. मस्त लांब आसा तें म्हळ्यार तो एक मिसांव दिता. हाच्या पयल्या वचपांतलें तो विंचता, विंचल्यांक बळिश्ट करता आनी तांकां एक मिसांव दिता. मिसांव दिल्या उपरांत काय करता तो तांकां धाडटा. धाडटा धाडटा वसा हे मिसांव सगळें संपूर्ण करा. वसा प्रजांचे शिस्त करा, शुभ वार्ता परगट करा. धाडटा. आतां तुमी चिंतून बरो आमचो देव विंचता, बळिश्ट करता, मिसांव दिता आनी धाडटा आनी वगीत बसता ना. आयच्या पयल्या वचमांतल्यान निमाणें वळ आसा थंयसर कोणाक देव विंचता, कोणाक देव मागता, कोणाक देव नेमता, मिसांव दिता, धाडता, तसल्यांक देव रक्षण दिता. तो राखणदार जावन येता. कीर्तन नंबर 99 राखणदार. देव म्हजो राखणदार जाल्यार, देव म्हजो रक्षक जाल्यार हांवें कोणाक भियेचंय? आमी भिवचे देवाक मात्र. देखून आपयल्या व्यक्तीक केदे व्हडले कश्ट दूख अनवरां आयल्यार लोकांक कितलें केंडल्यार देव सांडून घालिना. कित्याक तो देवाचो व्यक्ती. देखून वडील सांगल्या कामेंट्सांक अर्थ ना. आनी तोले कामेंट्स आयकोन देव पण एक्चुअली पाटी वचनांत ह्या भियेनांत. बिकॉज गॉड इज आर स्ट्रेंथ. देव म्हजें बळ जाल्यार ह्या पुरा चिल्लर कामेंटांक लेख दिचें म्हणना. कित्याक देवाक मात्र लेख दिवंक आसचें. त्या देखून देव आपणे म्हणटाना मोतीन दवरचें. देव विंचता, बळिश्ट करता, रक्षण दिता आनी धाडता जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी देव आपणी पुलच्याक आनी देव आपणी वृद्धी करच्या कित्याक भियेचंय? त्या देखून कुटाम जावन आसा देव आपणाचें बी पोटचो किर्लोवचो जागो
आज याजकां दुर्सतात जाल्यार धार्मिकांक दुर्सतात जाल्यार तुमकांच दुर्सतात. कित्याक पाद्राप धार्मीक वयतान पडिल्ले न्हय, गडगड्याक पडिल्ले आळम्या बरी पुलिल्ले न्हय, आमच्याच मनशांनी वयर आयिल्ले, आमच्याच मलगड्यांच्या भावार्थांत वाळोवन वयर आयिल्ले, हेळोवन वयर आयिल्ले. आमच्या घरांनी बरें सांगचें आसलें आदीं पुता तुवें पाद्राप जायचे, पुता तुवें सिस्टर जायचे म्हणून सांगचें आसलें. आज आमच्या कुटुंबांनी कितलीं जाणां आवय बापूय भुरग्यांक प्रेरीत करतात, पुता तूं एक पाद्राप जा, पुता तूं एक सिस्टर जा, देवाच्या राजाची बरी खबर परगडच्या मुखार वच, आमच्या ह्या पवित्र सभेत मुखार याजक जायचे, सिस्टर जायचे, धार्मीक जायचे, इगोचे उरोचे, सक्रामेंताचे मणयार्पण जायचे, देवाचे उतर परगट करीचे. कोणी नांत म्हणली आशा आमच्या काळजांत कितली आसा. भोवतीन जाल्ल्या अरी एकल्या की याजक प्रावादी आनी राय म्हूण मागला, तर आमी अरी एकलो याजक प्रावादी आनी राय आमकां एक कायदो आसा. वी हॅव एन ऑब्लिगेशन. हो कायदो कसलो? देव आपणी आमच्या कुटुंबांत पुलचे बरी पळोवचें. केदळ आमच्या कुटुंबांनी देव आपणी पुलतात एक मागणें, देवाचें उतर, आनी प्रत्येक जावन याजक धार्मिका विशयान पॉझिटीव उलोवणें. आमच्या कुटुंबांनी आज उलय जाल्लें मस्त बरी पळोवंक मेळटा. भायल्यान घराव बापूय याजका विशयान उलयतना येदोसो पिलकटो मुरने नाकने क्लासीचो हांगा येवन पाद्रापा उलटो उलयता. हांवें पळयल्लें आसा. एक भुरगो 5वेचो आलतार भुरगो उलटो उलयतलो. मागीर पळयतना समजलें म्हाका घराव बापूयन बसून उलोवचें एंत, दुसऱ्या कोणाची खबर उलोवंक धैर्य आमकां. आमी उलोवची खबर याजकांची धार्मिकाची घरा कितें ताका कोण इसारतलो ना म्हूण चिंतचे आमी. आनी कोणी तुमच्या उरल्याच्यो खबर उलया, कोर्ट कचेरी वचनात गे. तातूंत सबारपटी घालता तो म्हळ्यार एक याजक वस्तूर मुळच्या पात्रा बरी सक्राण येवन चुकोल घासो त्याच पात्राचेर, पूण पात्राची बोगणां कोणाकी कळीत आसनात. त्या देखून आज आमच्या कुटुंबांनी देव आपणी पुलची गरज आसा. आमच्या पवित्र सभेचें फ्युचर आमच्या कुटुंबांनी आसा. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत क्रिस्ती भावार्थ जिवाळ करच्याक आज आमकां आपयता. देखून 4 संगती मुखार आमी तुमच्या मुखार दवरता. पयले एक्सप्लेनेशन दिना. 4 संगती. पयले देव आपणे एक मिस्टर. वोकेशन इज अ मिस्ट्री. कोणेय एक्सप्लेन करूंक जायना. म्हाका तुमी कोणी एक्सप्लेन केलें सांगा. जायना. कित्याक देव आपणे येता, कशें येता, खंयसर येता, कोणाक आपयता म्हणून चिंतूंक जायना. वोकेशन देव आपणे इज अ मिस्ट्री. तो एक मिस्टर. ग्रेस्त असले की आपयता, दुबल्या की आपयता, व्हडलो 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 काम करनालो एकलो व्यक्ती झाडांत सोडटा, पाद्राप जावंक येता, सिस्टर जावंक येता. प्रायची गड ना, खंयची गड ना, तो एक मिस्टर. आनी सबारपटे मिस्टर पळयल्लो आसा. खंय एका पॉलिटिकल जाग्यार ताका देव आपणें नांव म्हळ्यार तोच आनी एक कडेन वचून बिस्पल्ली गडितां आसात, थंयसर वचून सुपिरियर जाल्लीं गडितां आसात. आमकां ती आटापोवंक जायना. देव आपणे एक मिस्टर. आमच्या चिंतपांनी आटापोवंक जायना. देवाक मात आटापोवंक साध्य. त्या देखून हो मिस्तेर नवतीन दवरचें. देव आपणे एक मिस्तेर. दुसऱ्यान देव आपणे एक मिसांव. इट्स अ मिशन. ते मिसांव म्हाका आनी तुका अरी एकल्या की आसा ते मिसांव दे. इट्स अ मिशन. इट्स अ सेट अपार्ट वर्क. एक काम, देवाचें काम, देवाची शुभ वार्ता परगट करचें मिसांव. त्या देखून वोकेशन इज अ मिशन. इट्स अ मिस्ट्री. इट्स अ मिशन. तिसऱ्यान ते एक पंतावण. इट्स अ चॅलेंज. पंतावण तें तितल्या सुलाबायन धार्मीक आनी ह्या जगान जिवंक जायना. 55 आसात. चॅलेंजीस आसात, कस आसात, खंत आसा, बेजाराय आसा, सलवणी आसा, जीक आसा. पूण हाका सगळ्या की एक बळ आसा. तो नाम आसा देव आमचो राखणदार. आमकां राखता आनी सांबाळटा. 55 पूड करूंक तो बळ दिता. आनी चवथ्यान ते एक बेसांव. इट्स अ ब्लेसिंग. जर तुमच्या कुटुंबांत ह्या जग आसा, धार्मीक आसा, इट इज अ ब्लेसिंग टू द फॅमिली. खंयचेय कुटुंब ह्या जग धार्मिकाचें कुटुंब नास जाल्लें ना. देव तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिता. कित्याक त्या कुटुंबांत आनी एक याजक देव आपणे पवित्र सभेक दिलां जाल्यार तुजें एक पूत जावं दी, एक दूज जावं दी, येदो म्हणसर कोणी वाटेर पडली नात. बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग. इट्स अ ब्लेसिंग. इट्स अ मिस्ट्री. इट्स अ मिशन. इट्स अ चॅलेंज अँड इट्स अ ब्लेसिंग. त्या देखून आज देव आपणे विशयान आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी देव आपणे पुलच्याक प्रयत्न करया. आमच्या कुटुंबांनी ह्या जगा धार्मीक विशयान पॉझिटीव उलोवंक ट्राय करया. आनी आमच्या कुटुंबांत हरी एक बडी आमकां भोगून दी. पिकावळ येतेस्त आसा.
देखून मागया आमी आमच्या ह्या पवित्र सभेक बरी धार्मिकां बरे याजक मेळच्या खातीर देखून जेजू सुरसुरलो ताणें म्हणलें गवळीनांतले इंडा बरी आसा आमी आनी थोड्या वर्सां उपरांत आमी तशें जातलें याजक नातलेल्या इंडा बरी आसा आमची परिस्थिती येवंक पुरो धार्मीक नातली परिस्थिती येवंक पुरो त्या देखून असल्या परिस्थितीक राखच्या पयलेंत आज सांजेच्या 8-9 दिसांत हांव हांगासर आसले आनी टीव्हीच्या पडद्यार पळयतली एक निर्धार करया आमच्या कुटुंबांत देव अपने पुलचे खातीर आसतना आमी वावुरतले हांव आनी मुखल्या वर्सांनी आमच्या विर्गजेन दियेसींत बरे याजक धर्म मेळचे खातीर आमी मागतले हांव म्हणल्या बरोवशान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक फुडें सरया. संगी अर्पित ही जिणे पवित्र ये बापा सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा अमर तू कर ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या केवळ जीवन आमचे नंदन कर आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या केवळ जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या बामण म्हज्याने तुमचें बलिदान सर्वत्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भगवंत दंदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सडवण आमच्या काळजाच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या सडवणेच्या बलिदानावर आमकां पाव कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आस तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक पावो. वो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्रकायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ते दंदुच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वास आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबरा संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बरस सर्वेश्वर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय. बापा खरोच तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले कुशेन कस मरण ससुंकेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त खेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोट परगटुया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्या येतलो, जेसू नव्या येतलो. बापा जेरूच्या मरणासो पुनचे बंदपणासो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिबीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडणक सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्मर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या संवसारात विस्तरलेली तुझे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें फर्ज झळीत मुखार मळबळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. पळय आमकां आमरी देवाच्या माये सांगाती, बागेवन तुजे तिच्या पोती सांगी, बागेवन धम तुका सांगी, बागेवन ज्योतात देवा सांगी आनी सवकाळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. ताचें काळीज कणवळेन भरलें, गोवळीनांतल्या इंडा बरी ते घुसपडले. देखून जेजून म्हळें, मागा तुमी पिकाच्या दोनया लागीं दाटच्याक वावराडी. देखून सक्कडी सांगाता सोमेच्या उतरांनी ह्या विशेष एका कुरपे देण्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिबितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां
चवदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्ब आकांतांतलें वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता जेद धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ, जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो पवित्र कुमगाराचो वेळ. पवित्र कुमगार ह्या पुणतळार सकडांनी आमी जिबेर सेवसो. भक्तीन जिबेर मात्र कुमगार सेवया. गीत संको D68 पेज नंबर 183. सुमी मसो गोळी कितेंच म्हाका उणें ना. सुमी संगी आसतना बेबिराग म्हाका ना. तरणे पाचवे तर नासले कडे सरो म्हाका तो सोदून दिता. उदका लागीं व्हरून म्हाका ताणेक म्हजे तो पियेव दिता. सुमी म्हजो गोळे कितेंच म्हाका उणें ना. सुमी संगी आसतना बेभिरांत म्हाका ना. कळजंत आयिल्ल्या समयान जेजू आमी अर्गां दिवया. आमच्या मुखान बरो आमच्या काळ सांतो आयला समय आमचे थंय राव. तुजे कृपेची सकत आमचे थंय वळय. तुज्या पवित्र रक्तान तुज्या पवित्र कुडीन आमचें तूं पोशण सा. देवापोवण्या खातीर मागता आसतना तुज्या शेतांत वावराडी धाडच्याक आमी उर्बेस्त जावंक आनी ह्या मुखांत्र येतेस्त वावराडी आसा जावच्या दिशेन वावरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागया. सुमेन केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू. अर्गां तुका मोगलाब तुका सुमयान जेजू. मोगलाब तुका सुमयान आराधन तुका सुमयान जेजू. आराधन तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेजू. वंदन तुका सुमयान सर्वायतन विघ्नांतल्यान वरांतल्या निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमयान कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू. सदापायांतल्या मरणादी पिडेंतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू. ताच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू. आयसो दीस पळोवनचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू.
नव्याच्या 8व्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानात या पुंतळार येऊन मिसाचे बलिदान भेटवूंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू या पुंतळार जावच्या नव्याच्या मिसांत माध्यम मुखांतर हें बलिदान भेटोवचें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमच्या सर्व याजक भावां खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू सर्व धर्मीक भाव भयणीं खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू पवित्र सभेच्या सर्व मणियरां खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमच्या गवळी बापां खातीर अर्गां तुका सुमया आमच्या जेजू बाप साहेबा खातीर अर्गां तुका सुमया आनी जेजू आमच्या सर्व देवा पोवण्यांक खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान प्रार्थुया मोगाळ बापा बघेवन जुता देवाच्या जैत्यवंत मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां बर ताचे भशेन मोरा पर्यंत ताच्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर दवर या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन देखून बसया मगाच्या भावा भयणीनो भूभक्तीपणान यमिसाच्या बलिदानान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेजता इगर्जेन तशेंच माध्यम मुखांतर हांगासर यमिसाच्या बलिदानान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेजतांक हांव अभिनंदन पठयतां देव बरें करूं म्हूण मागतां आयच्या दिसाचें मिसाचें बलिदान भेटून देवापणाचें म्हत्व आमकां कळीत केल्ल्या आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या मनदी बाप रिचर्ड डिसोजा तुमचो मनपूर्वक उपकार भोगता देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर सगळ्या तुमच्या मिसावाचेर निरंतर देवन येवं दे म्हूण ह्या संदर्भार आमी मागता हेच्या ह्या देवस्तुतेंत वांटिली जाल्ल्या पवित्र काळजा वाड्याकारांक अभिनंदन पठयता भोवपुरब्याचें गायन केल्ल्या भाऊ विल्यम तुकाय देव बरें करूं तशेंच आयच्या दिसा एमिसाचें बलिदान लाईव्ह प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल डिवायन वर्ड TV चॅनल तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता आयच्या दिसा दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करतात वेलंकनी वाड्याकारां तांचो प्रती रितीन सर्व वाड्याकारांचो तशेंच हांगासर तांकां कुमो केल्ल्या समेस्तांचो काळजांतल्यान उपकार भोगता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या वावराचेर मागता हेच्या दिसा आमकां हांगासर जेवणाक चिकन स्पॉन्सर जावन दिलां शर्विन डिसोजा वेलंकनी वाडो ताचो मनपूर्वक उपकार भोगता देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आज वेलंकनी वाड्याकारां वर्णी तांणी दान जावन दिलां तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता मगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां 27 तारीख नोवेनाचो 9वो दीस निमाणो दीस नोवेनाचो आनी फाल्यां सकाळीं मीस आसचें ना बगार फाल्यां सांजेर 6 वरार फाल्यांची देवस्तुती प्रारंभ जाता पक्षगिरे पेंटेंत इमाजीचें सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वचन उपरांत चेरेलोसो पुरसांव इगर्जे कुशीन इगर्जे पावतस उपरांत सांजेचें मिसाचें बलिदान जागरण्याचें मिसा उपरांत मोटवें नोवेना उपरांत मोटवें सक्रामेताचें आराधन उपरांत भक्तिकांक जेवण देखून ह्या फाल्यांच्या संजेच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता
व्हड संख्येन ह्या पुंतळा तुमी येया माध्यम मुखांतरी हांगासो संभ्रम तुमी चलोवया आनी सांजुदा मुखांतर सोमयाची बेसांवां जोडून घेवंक तुमकां उलो दिता. फाल्यां आमी नियाळसो संदेश जावन आसा बरीं कुटुंबां आमच्या देशाची आस्त. क्रिस्ती मावल्यांची कुटुंबां समृद्धसो राष्ट्र बांदूंक शकता. सांजूद आमच्या देशाचो मजतदार. देखून फाल्यां आमी ह्या संदेशा काल नियाळतना आमच्या भारत देशाच्या राज्यकारभाऱ्यां खातीर विशेश करून मागता हांव. आनी फाल्यांची देवस्तुती आमकां चलोवन व्हरूंक कुमो करता आनी आमचे बसोत मिसाचें बलिदान भेटोवन मागता मनादी बाप एंड्रू लिओ डिसोजा विगार बोंदेल फिरगज. मुगाच्या भाव भयणीनो ताच्या परवांचो दीस 28 तारीख ह्या पुंतळाच्या परबेचो दीस शेनवाराचो दीस आनी त्या दिसा सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आमच्या दिसेचे गुळी बाप अदीक मनादी दोतोर पीटर पॉल सल्डाना बाप भेटयतले. तांकां 9:30 वरार गेटी लागीं आमी स्वागत करतले. हांव 9:15 वरार हांगासर मुर्दमाच्यो वाती वांटतले. हांव 10 वरार फेस्ताचें मीस हांगासर सुरू जातलें. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमी मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हड संख्येन ह्या पुंतळार येवन सांजुदा मुखांतर सोमयाच्या कुरपेची बेसांवां जोडूंक तुमकां आपोवणें दिता. ह्या फेस्ता बाबतींत मिसां दिवंक जाय तर गळे करिनासतना वेळार तुमी ऑफिसान दिवची. मुर्दम तुमी ऑफिसान दियात. तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी मिसां दिवंक जाय तर ऑफिसांनी तुमी दिवची. फेस्ता बाबतींत पिर्जेंत रावन सहकार दिवंक तुमकां आमी उलो दिता. फेस्ता बाबतींत फुल्ली फुलाची पकडी दिवन आदार आनी कुमोक दिवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. बँड्स, लायटिंग्स, फुलां, डेकोरेशन तशेंच जेवणाचे आनी इत्यादी सर्व सामुहीक आजारां जावं बरो जायतो खर्च ह्या फेस्ता संदर्भार हांगासर जाता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं हो खर्च आमकां सांबाळूंक साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन व्हडा मापान आदार दिवंक तुमकां ह्या वखदा आमी आपोवणें दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची परब दबाज्यानाच्यान करूंक आमकां साध्य जाता. मुगाच्या भाव भयणीनो येवच्या आयतारा सांजेर 6:30 वरार फेस्ताचें समारोप कार्य जावन बलेच्या परका पंगडा चवथेली केदा बळ्ळी देवदास कापीकड आनी बरो निर्देशीत केल्लो ह्या वर्साचो सुपरहिट नाटक पुदर दितात म्हणून हांगासर खेळून दाखयतले. ह्या नाटकाकी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ह्या वर्साचो फेस्ताचो संदेश सोमयाच्या सळावळीन आमची कुटुंबां भाग्यवान करया. कुटुंबाच्या वर्सा हो संदेश आमी नियाळतना जेजू थंय सळावळ आसा करून कुटुंबां आमची शेगुणांनी भरलेलीं जावन आमी रुता करूंक देवाचो आदार जावं जुता देव मुखांतर मागया. सोमया जेजूच्या सळावळीन शेगुणाची कुटुंबां बांदया. सांजुतात देव कुटुंबाचो शरोती म्हणलो संदेशा खाल ही परब आमी आचरण करतना एका मनाची काळजाची जावन हें फेस्त आचरण करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. व्हड्या संख्येन येया. सोमयाच्या कुरप्याची बेसांवां जोडा म्हणून तुमकां मोगाचो स्वागत. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर भक्तीक वस्तू आसात. ऑफिसांत गांठी दुखी गॅस्ट पिडेक भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसांत मेळटात ती तुमी घेया. ताचो फायदो तुमी जोडा. स्टॉलांत बेजार केल्लें मीठ तेल उदकांत मिद्यो रेलिको कुरीस इमाज्यो संताची इमाज इत्यादी नोवेनाचे बूक आसात ते तुमी घेवन ताचो फायदो जोडचो. केम्राल आरोग्य केंद्रांत निरंतर 9 दिसांच्या नोवेनाकी थंयसर धाकटेर सिबंदी वर्ग हांगासर येवन हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांची तपासणी करून पिडेक वखद दिवन तांणी सहकार दिल्लो आसा. आज ती आयल्यांत आनी आज ती आसतलीं. तांकां तुमा समेस्ताच्या तर्फेन स्वागत म्हणटा. ताचो फायदो तुमी जोडात. केम्राल ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಜೂದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಿಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मगचनो आता आमी नव्यान गायती जावया. नव्यानाचें गीत गावंक तयार जावया.
पात्रून सांजुता देवा आमची पसूत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पसूत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पसूत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबांनी नवसर्गीन समसमोगाळ बाबा आमचे मागणे ऐकता मग वंजुता देव सरकारा सांजेदूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पसोत विनंती करता. सांजुता देव हेर सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सरकीची माई आमच्या मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगता मागिया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटोवंक बेडयता. तुका आनी धर्म रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा कडेन स्वामी गुडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवापा निरंतर क्लब लाभता आनी स्मेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या भवत उदेशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवाचो पेल्या सुखरो मोग वाडय. आतां आमी मागे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबारच्यो करचो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी जिते जैन दवरता. तुका सा महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजूचो सैर आनी दंद्रो जावन आसलेल्या बगे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ. जेजू सुडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सुडणीची स्वार्था तुवें पयस आसल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इश्टाक दिसचो बांद तुवें स्त्री केलोय. बारीच खर्च अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरीत शिरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी गरजानो तुज्या पुनशताक पत्तीने नायलां. देखून बशें हांव म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांगासर थोडीं तेसांवां आसात. निरंतर तुमी जायते तेसांवां घालतात. निरंतर आमी तुमच्या तेसांवां खातीर मागता. आयजूय जायते तेसांवां हांगासर आसात. 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, 7 जाणांक पांयाच्या गांठीची तुगे गूण जावं, 14 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक, एकल्याक इंजिनियरिंगाक बरे मार्क्स आपणावन बरे रिजल्ट येवंक, 7 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जावं, 19 जाणांक बरी भलायकी फोव जावं, 6 जाणां रीण फारीक करून कुरपा मेळोवंक, 14 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावं, 8 जाणां कुटुंबा शांती समाधान रास करूंक, 2 जाणांची किडनी स्टोन नपेस जावंक, 6 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक, 2 जाणांच्या कामांत प्रमोशन मेळच्या बसोत, 6 जाणांची वोटिगो प्रॉब्लेम गूण जावंक, 3 जाणांच्या काजर खंयचेय अडकळ नासतना बरें जावंक, 3 जाणांची हार्टाची पिडा गूण जावंक, 7 जाणां अमल पियेवण्यां सुटका मेळोवंक, 3 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक, एकल्या भांगर आनी पयशे ते वेल्ले बऱ्यान फाटीं दिवंक, एकल्याची गुमटेची तकलेची शिरीश दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीचे बरीची दूख गूण जावंक, एकल्याच्या कुडींत आसलेली सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावंक, एक उदरप्राव्याच्या आवयक बरी भलायकी सकत घटाय लाभोवंक, एका कुटुंबांत भलायकी संतोष समाधान समृद्धी रास करूंक, परगांव गेल्ल्या कुटुंबाच्या सन्यांक थंयसर भद्रती कामांत तशेंच संतोष समाधान फावो जावंक, एकल्या रीण फारीक करून कुरपान सकत फावो जावंक, एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शाबीतान पंथा पावोवंक, एकल्या कृशीचेर बरें कृशी बरी रुता जावंक, कृशीक लागलेली सगळी कीड ती नपेस जावंक आनी कृशी वृद्धी जावंक, एकल्याच्या बरवेला निरंतर उदक आसूंक, एकल्यान दिता म्हूण बासयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, एकल्यान रीण वेल्ले ते पयशे वेळार फाटीं दिवंक, तेका जर तकली पडपड मायग्रेन गूण जावंक, एका मुसल्या शिकपाक गेल्या चलयेक शिकोवंक बरी मोत जाणवाय गिन्यान चिरुकाय आनी मतीचें स्ट्रेस सगळें उणें जावंक, MBBS करच्या एका तरणाट्याक शिकोवंक जाणवाय आनी गिन्यान फोव जावंक, आनी एकल्यान हाती धरली सगळीं कामां शाबीतान पंथा पावोवंक. तांच्या सांगात आमची मागणी गोंतया. प्रती रितीन 29 जाणांनी विविध खर्चां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांच्या सांगात आमची मागणी गोंतया, आमची इरादे गोंतया. पुंतळ्याच्या वार्षिक परब बऱ्यान जावचे पासून मागया, देवापोण्या पासून मागया, ह्या जकां पासून धार्मिकां पासून मागया, जे कोणा मागतान बसलांचो सूड आज काडया तांच्या पासून आमी मागया.
आम्ही आतुबार्या निरंतर देवाची स्तुती करणं समयाची स्तुती करणं आमची मागणी भेटून देऊया. अर्गां तुका समया जेजू, अर्गां तुका समया होगळाप तुका समया जेजू, स्तुती तुका समया जेजू, आराधना तुका समया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप तुका आराधना जेजू, सगळ्या काळजात वंदिता समया तू आमचं देव आमचं रक्ताय पुस्तक सांभाळताय सांजुता तर मुखात बोललेली सगळी मागणी तुका भेटून देता समया. तुझे दंड द्यायच्या काकुळीने आमच्या आशीर्वाद घाल. या सगळ्या भक्तिकाची मागणी मानून घे. माध्यम मुखांतर सर मागणी पाहता सगळ्या भक्तिकाची मागणी मानून घे. सर्वस्परा देव आपण कधी मागत असताना तुझ्या शेतात वावराडी दक्षा कमी मागत असताना दैत्य वावराडी आमका भाऊ जाई शंकर तुझ्या बेसवानी आमका बर समया. हालेलुया 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 हालेलुया. संगत मागे म्हज्या मतीर काळो काडून म्हजो बाबार दडून बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझे बसतले पदवेन पयसा उंडाय. ಇವತ್ತೇ ಸಂತ ಮಜ ಕಳ್ಸಚ್ಚ ಗುಂಡೆ ತಾವು ಗೋಲ ಮಾರ್ತಾ ಆಶಾ ಸಂಡಲೆ ಬರುಸುದು ಕೆರಿತಾನೆ ತುಕ ದೇವಾನ್ ದಿला म्हणजे जिनीचे कंटे गुंडे म्हणजे काळजाची कोर्स नाव तुका भेटयता. तुझे मोबाईल माई पसीन वादी की तू म्हाका मगाना दर्शन सुदर्शन वर आवडपतीने तुझे कडेन मागलो उपकार तू म्हाका जोडून दी. तशें आमचे समये जेजूच्या महिमेवंत नाव तुझे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. इकडी बरदोळे दांपिया मोगाच्या भावभयणीनो आमच्या आतां आमच्या हृदयाचेर दवरया. जैते बरेपण सांजुता देव म्हाका अंतर आमकां फोव जाला त्या पसून या देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या आतुबारया अर्गां तुका समया जेजू, अर्गां तुका समया जेजू, होगळाप तुका समया जेजू, आराधना तुका समया जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समया आमच्या दातार आमच्या बुजवणदार आमच्या वैजा आमच्या इष्ट तू आमची मागणी ऐकताय आमकां तुझ्या बेसवानी भरताय मागलेले सगळे फोव करताय. मुखांत सगळ्या भक्तिकाची मागणी ऐकताय मागलेले सगळे फोव कर आमचे जीवित आशीर्वादित करताय. तुझ्या पवित्र तुझ्या बेसवानी भरताय देव आपण उसताय समया त्यापासून तुका अर्गां दिता. अर्गां जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिढीस्त भोवणा बसो देवा लागीं विश्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने समया. सर्वेस्पर पिढीस्त आमच्या भाव भयणीचे कस्तळू करी. आयक आमचे प्रार्थने समया. सर्वेस्पर पिढीस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सां सेवा खावंक पावूं. आयक आमचे प्रार्थने समया. सर्वेस्परा सकट पिढीस्तां तळण्या आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने समया. सर्वेस्परा तुझ्या मनेन येता वच्च्या पिढीस्तां जिविताची भरती बले किंकुडी येतमेची गठाय दी. आयक आमचे प्रार्थने समया. सर्गीच्या बापायच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य समाचारीक सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेन आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. आयक आमचे प्रार्थने समया. सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले ते आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयता ती सर ते समाचारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. मगळ बाबा गांवान जशें भर गांवान फोव ते काम नासतना घुसतूंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव करन तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. दयाळ बापा फोव ती जिणी सांगाती वा सांगाती मेळना नासतना घुसतूंच्या सर आमच्या भाव भयणीची तुजी दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची जिवन ते देणे फोव कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. सुरेशपरा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्यांची बिरमावत भाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. आज विशेष करून देवापण्या खातीर मागता आसतना तुज्या पवित्र सभेंत तेस्ट देव उपजोवन दीत आनी तुजो मोग तुजी सेवा निरंतर ह्या पवित्र सभेंत वाडोवन दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. पुंतळाची परब आचरण करचे मागता ह्या परबे समेरा सगळे चर्यकारी तुज्या मनाक आनी महिमेक आमी करूंक आनी मुखांतर जैताची परब संभ्रमूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. आमच्या बुबेचेर आनी सगळ्या आमच्या समाजाचे देशाचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या बेसांवांनी बर कृषीक बेड्याक तशेंच मनशाक आनी जनावरांक सुकण्या संवजांक पियोवच्याक तेस्ट उदक मुखल्या दिसांनी हो जायशीं कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने समया. बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे. नमार आनी एका कुर्दीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका मिलो मारता. आमी बदेशिवीचे बाळकां हे तुका कोणात आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रोदान करता. तर तुमचे शके तुजे काकुळदोळे आमचेर परती आनी हे परदेशा उपरांत तुजे कशें सुदी पॉल जेजू आमकां दाखय. हे देळे मेगळ लभी ओंकार मरये मगळ भाव भयणीनो पिडेस्त आमच्या भाव भयणी बसत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. इस्रायलान झुजा वरवीं कश्ट दिल्या सर्व भाव भयणी खातीर लोकां खातीर आमी मागया. जावं पुरो इस्रायलान जावं पुरो पालेस्तिनान गाजांत तशेंच इतर देशाच्या तशेंच
आमच्या संसाराच्या इतर राष्ट्रांनी कष्ट दिल्या सर्व लोकां खातीर मागे आमचे कर्नाटकाची भारताची जायते जाण इस्रायलांत आसात तीं कस्तून आसात तांचे वसुदी विशेष करून संदर्भार मागया त्रिंदादी मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बाबा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणो दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा घेवचे तितलो लार्मीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गुण करून ती खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमच्या सर पिडा शिडा तेज्या बळा ती पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडीच्या पिढीनी कस्तोवच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल दुरुस्तुल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकांतली तळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं समयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं भोवदयाळ समया भोवतांच्या वसवणदारा तुजी मीत मेन नातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तोवच्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून मना बैत पयस करून एकामेका काळजातान बुकसून चिवून तांकां द्वादार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देण तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ समी सदां तांच्या संगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. सर्वस्व देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळ प्रकाश तुमचेर फांकूं तो तुमकां मागीर पासन काकुळतीन वागूं आनी दुलोबाय तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां पावो करूं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे सांगत आसा तो आमचे सभे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट करूं तुमकां फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्मा तुच्या आशिसां उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट भस्मन उडोव तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सपदेदार देव बापाचो भुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवे सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची वडोवपाय मगळ बाबनीनो थोडी मिनटां समया मुखार आमी करसिया सक्रामेंतलो जेजू आमकां आशिर्वाद दिता बेसवांनी भरता गुण करता ताजें समाधान आमकां दिता हे तुमी कश्ट केल्यानी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो समी आतां सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां कुरपेन बरोवंक आशिर्वादांनी बरोवंक बरी भलायकी दिवंक मागलेले सगळे फोव करूंक तो आमच्या मदें आसा ताका आमी आराधन करया आराधनाचें गीत गावया. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूक नमन करता
Jesucristo, amen. Dia popo sacramento. Coração da sai mana me patieto. Amen. Que berpuasa kasar portar garada. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Samyacher आमचे दिस्त मी कणसप्या आमच्या काळजांत आयिल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसा देखून आमचे दिश्ट ह्या भोव पवित्र सक्रामेंताचेर कणसोवया सगळे आमच्या आलोचना चिंतना फकत स्वामी जेजू क्रिस्ताची जावं दिता सगळ्या काळजांत सगळ्या शक्तीन सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान हांगासर आसच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आसच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक आराधन करच्याक आमचें काळीज मोत आत्मो सगळ्यो शक्ती आतां आमी आयती करया ताचो सक्रामेंताचो अनुभव जोडूंक आमी हांगासर आयल्या सक्रामेंत आमकां कसली हरी एक घडी हरी एक वेळ इट इज नॉट ए वेस्ट आज नंतर पालांतल्या केदळामणी आमचे वयर प्रभाव घालूंक शकतात कित्याक सक्रामेंता मुखार आमी सरपडोन करशिल्लो वेळ आमच्या हरी एकल्याच्या बरेपणाक उपकारता देखून इट इज नॉट ए वेस्ट देखून सगळ्या आमच्या काळजान आत्म्यान मनान सक्तेन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक आमकां राखच्या सांबाळच्या पोसच्या आमच्या खातीर रगत वारयलेल्या सुखांती दुखांती आमचो मोगाचो इश्ट जावन आमच्या सदां समकल्ल्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक आमी प्रयत्न करया ताच्या पांया तळ आमी सरपडल्या आमच्या काळजाचो अत्रेक जावन आसा आमची आशा जावन आसा म्हज्या सोम्याक हांवें मेळो जाय म्हज्या सोम्याक हांवें भेटो जाय म्हज्या सोम्याचो अणभव हांवें जोडी जाय म्हणून ह्या पवित्र पूर्ण शेताक हांगासर सांजुदाच्या मजतीन हांव येवन पावलां त्या देखून ह्या सोम्याचो अणभव जोडच्याक सोम्या लागीं आमी मागया सोम्या लागीं म्हणया तुजे लागीं हांव आयलां सोम्या तुजें दर्शन घेवंक तुका पळोवंक तुका बगूंक म्हजे कश्ट दूख कंत बेजाराय म्हजे सलवणी जिविताचें हरएकी हांव घेवन जेजू हांव तुजे मुखार आयलां म्हणून काळजांतलीं बोगणां सांगाता घालया हें सोबीत भजन आतां आमी गावया आनी आमचें काळीज म्हणून आत्मो आयतें करया सोम्याच्या अणभवाक तुझे लागी आयल्या ये सोनिया तुझे लागी आयल्या ये सोनिया तुझे लागी आयल्या ये सोनिया लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये सोम्या तुझे लागी आयल्या ये सोम्या कुर्पे सागोरा दर्शन दी कुर्पे सागोरा दर्शन दे 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 कुर्पे
सातोरा दर्शन दे तुझे लागे सतकट संगत हाथ ऊपर या सोम्या तुझे लागे आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागे आया ये सोम्या राया सगीच्या दर्शन दे 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 दर्शन दे राया सगीच्या दर्शन दे तुझे लागे सतकट संगत बोगनाने मुनिया सोम्या तुझे लागे आया ये सोम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागे आया ये सोम्या 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 मुझ्या सुमिया मुझ्या देवा आराधन तुका तुमचे जबाब मुझ्या सुमिया मुझ्या देवा आराधन तुका मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा आराधन तुका मुझ्या सुमिया मुझ्या देवा आराधन तुका मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा आराधन तुका उंड्या रूपान हजारासच्या मुझ्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा मुझ्या मोगाळ इष्ट जावन आसच्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा सर्गीन जावन देवून आयलेल्या जिविताच्या उंड्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा म्हज्या खातीर रगत वारयलेल्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा म्हज्या खातीर कुर्सार कठीण मोर्न ससुल्ल्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा म्हाका पवित्र आत्म्याक पाठयलेल्या मुझ्या सुम्या म्हज्या सुखा दुखान कश्टान वरान सांगात दिवच्या मुझ्या सुम्या मुझ्या त्या देवा जिविताच्या अरी एका घडये म्हज्या सांगात आसच्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा ह्या भोवपवी सक्रामेंतान करो सजार आसच्या मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा आराधन तुका मौनपणी आमच्या सुमयाक आमी आराधन करया ताका भेटूंक आयल्या ताका मेळोवंक आयल्या तसं सुमयाक आराधन करणं हें गीत आमी गावया सर आमी उबे रावया तुजो मोग करता सर आमी उबे रावून आमच्या हात वयर उबारून तसं सुमयाक आराधन करया आनी हें गीत आमी गावया मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
तुका अर्गां दिता दुनिया तुझो मोग करता सोबिया तुका अर्गां दिता दुनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मानून घेता तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता म्हजो सोमी मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा सगळी समजा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 सत्कट संगता और गावक लाभ दिया हालेलुया 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 आराधन सुखा सुम्या जरगा दुखा सुम्या जेसु सत्कट ओढल्याने नोरगाने वक लाभ देव्या आमच्या सुम्या आमच्या देवाक आमचो मोग करतल्या आराधन दुखा सुम्या हालेलुया 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 येशुवे वंदने आराधन येशुवे स्तुति येशुवे महिमा येशुवे आराधन येशुवे स्तुति येशुवे आराधन तुका सम्या जेसु स्तुति तुका सम्या जेसु महिमा तुका सम्या जेसु आराधन तुका सम्या जेसु हालेलुया 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 येशुवे स्तोत्र वंदने आराधन येशुवे स्तुति येशुवे महिमा येशुवे स्तोत्र वंदने आराधन येशुवे महिमा येशुवे प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 वंदने येशुवे स्तुति येशुवे महिमा येशुवे आराधन येशुवे स्तुति येशुवे हालेलुया 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 स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे आराधन येशुवे महिमा येशुवे आराधन आराधन स्तुति वंदने हालेलुया 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 स्तोत्र येशुवे वंदने आराधन स्तुति महिमा येशुवे अर्घ महिमा तुका स्तुति स्तुका महिमा तुका स्तुति स्तुका महिमा जिसु आराधन तुका सम्या जिसु जय जय तुका सम्या जिसु थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दुनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता म्हज्या सत्कट संगता आमचो सोमी आमचो देव आइए पिऊंची गरज म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 हालेलुया
वर्ष आमची दिस्त सकाळमध्ये कोणसोया बोसबित वेळवो सुमेगारा दान केलें आमची खालसा म्हणा आई तीन सद्यान वी हॅव ए ग्रेट एक्सपिरियन्स देवाचो अनुभव हांगासर आमी बघून आसा आमच्या आराधन सुद्धी करतना आमकां भोगलां त्याच सोम्याचो अनुभव जेजूचे तुमची दीस कणसया लुक ॲट जीसस गेज ॲट हिम ह्या बोपवे सकाळमेंत असल्या जेजूचे तुमची दिस्त कणसया तसो अनुभव भोव लागशिल्ल्यान आतां आमी बघूंक येता जेजूचे दीस कणसोन तुमचे दोळे दंपा ह्या पुणशेताक तुमी येता आसतना तुमच्या मोतींत कितें टेन्शन आसात कितें मागोवंक म्हण आयल्यात तुमच्या काळजान कितें भोगून आसा तें सगळें एकडी बरो मौनपणी दोळे दांपोवन सोम्याक सांगा तुमच्या जिवितांत बरवसो सांडलेलें कितें आसा जाल्यार वेर यू लॉस्ट होप दॅट यू थॉट माय लायफ इज एंडींग म्हूण तुमी चिंतलां तुमच्या जिवितांत बरवसो सांडला तुमच्या जिवितांत भोगलां आनी कांय ना मुग्धलें संपलें आय हॅव नथींग मोर म्हूण तुमी चिंतलां कली म्हणी घडिता तुमच्या जिवितांत घडल्यान जाल्यार बरवसो तूं ना म्हूण तुमी बरवसो सांडला जाल्यार तुमच्या मोती घडा ह्या पुणशेतांत ह्या पुणदेच्या ह्या शेतांत तुमच्या जिवितांत असले कसोय बरवसो सांडलेलें तें आसा जाल्यार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार तुमी हाडा आनी ताका समर्पण दिया सबारपटी आमच्या जिवितान आमी बरवसो सांडटा आमी आमच्या सक्तेचे पातयेन येता आमच्या की बळिश्ट एक सकत आसा आमकां राखसो पोसचो आमकां घट्ट धरचो समवन हू होल्ड्स ऑन टायटली म्हणलो एकलो व्यक्ती आसा सो म्हणजे जेजू क्रिस्त आसा म्हणून आमी विसरता आनी भावार्थान दंडळटा बरवसो सांडटा मुग्धले म्हण चिंता तसली घडीत आसा जाल्यार जावं दी काम मेळनासतना जावं दी बरवसो सांडला जिवितांत एक पार्टनर मेळोना लग्न जायनासतना हांव सापडटा भुरगीं बळां नांत आस्पदीक ना पयशे नांत आर्थीक परिस्थिती असले सगळ्या मध्ये तुवें बरवसो सांडलाय जाल्यार जेजू मुखार ये तुजो बरवसो ताच्या मुखार दवर तुजे कस ताच्या मुखार दवर बरवसो तुजो ताचेर दवर तुका जिवितांत सलवणी मेळचे ना बिलकुल सलवणी मेळची ना तूं जिवितांत सलवल्यार कशें जेजून पेद्रूक वयर उखल्लें आतां धरन त्या बुडतना तशें म्हाका आनी तुका हो सोमी जेजू क्रिस्त हो सक्रामेंतांतलो जेजू हाताक धरता आनी म्हणटा बरवसो सांडिनाका हांव तुज्या जिविताक बरवसो दितां देखून तुमची जबाब जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो म्हणा जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो म्हणा जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो जिणयेंतल्या कश्टां वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो म्हज्या कश्टां पिडे आनवरांत जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो म्हज्या जिविताच्या सलवणेंत जेजू तुजेर दवरला म्हजेर बरवसो सगळ्यांनी म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो म्हज्या बरवसो जिवितांत मस्त कस काडल्यार सुख मेळनातल्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो सगळ्यांनी बरवसो म्हाका केंडल्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजेर सबारितेचे मोतीचे समाधान पाड जावच्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो दुस्मनान बरवसो म्हजेर वेडो गेल्ल्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो दुस्मान म्हाका पारोत करन केदाळाका सकला घालचे म्हणून राखून रावल्ल्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो कठीण गूण जाण्यातल्यो असल्यो पिडा म्हजे भितर आसतना जेजू तुजेर दवरला म्हजो म्हज्या बरवसो आर्थीक परिस्थितीन कंप्लीट हांव बिगडल्या वेळार जेजू तुजेर दवरला म्हजो म्हज्या बरवसो जिवितांत सगळ्यांनी म्हाका सांडून घालून एक सूरपण हांव बगतना जेजू तुजेर दवरला म्हजो बरवसो सभा संगती सांगून वशेत पण तुमच्या जिवितांतले 3 प्रमुख संगती मुखार हाडा वेर यू लॉस्ट होप वेर यू थिंक दॅट इज अ डेड एंड ना तुमच्या मतींत हाडा ती 3 प्रमुख घडितां जेजू म्हणटा हांव तुज्या जिविताक बरवसो दितां थंयसर फिलिपी घरान बरयलें 4 वोळ 7 तांदूळ 6 वोळ अशें म्हणटा कसलीच कंत हुस्को धरी नाकात कसलीच कंत हुस्को धरी नाकात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुजें टेन्शन तुजें कंत बेजाराय कितेंच मती व्हरी नाका देवाचें उतर म्हणटा
कसलेच कंत हुस्को धरिनाका कंत हुस्को धरून धरतो ह्या पुंतळाक आयलाय ती कंत हुस्को जेजू लागीं सांग देवाचें उतर मुंदरण म्हणटा पयली पेद्राचें पयलें पद अध्याय 5 ओळ 7 म्हणटा सगळो तुजो हुस्को ताचेर सोडू तोच तुजी जतन घेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तुजी कंत बेजाराय दुःख सगळं ताचेर सोड जेजूर सोड आणि जेजू तुजी कंत बेजाराय गुण करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया असलो सोमी असलो जेजू आमच्या सांगत असताना आम्ही भिवची गरज ना तर आम्ही उबे रावया आणि गावया गीत तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो म्हज्या कश्टां ती दुखां ती कंती ती टेन्शनां ती बेजाराय ती बरोबरसो सांगतना सो जेजू क्रिस्त एकलोच म्हाका पुरो म्हणून आमी हें गीत गावया तुमच्या सगळी कंत बेजाराय उणी जातली तुमच्या दोळ्यांनी दुखां ती पुसून काडटलो सो जेजू क्रिस्त ह्या पुंतळाक कितें आशा घेवन आयलाय सगळी तो तुका फावो करतलो देखून आमी गावया गीत तुंस पुरो सोम्या म्हाका तुंस पुरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गोडी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गोडी बरो पस करताय तूं दिवन सोरो दुस्मना तावन कन पारत पस करताय तूं दिवन सोरो दुस्मना तावन कन पारत तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गोडी बरो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस म्हजो गोडी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस आदार तुंस दार पावोवचे दार तुंस आधार म्हाका तुंस आदार तुंस दार पावोवचे दार वाट सुटलेल्या तुंस आधार पक्की मनशाक माफुदार वाट सुटलेल्या तुंस फुडार पक्की मनशाक माफुदार तुंस आधार सम्या तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचे दार तुंस आधार सम्या तुंस आधार तुंस सरकार पावोवचे दार सरमे दिमी गेल्या आता आम्ही विशेष कैऱ्या त्या खातीर आमी मागोवंक येता त्या सरमे दिमी गेल्या देवपण्या खातीर आमच्या धार्मीक ह्या साकां खातीर आमी मागोवंक येता त्या देखून तुमच्या जिवितांतले कोणी ह्या सक ह्या पिरगेच्यान वावर केल्ले जावंक पुरो तुमचे फ्रेंड्स जावंक पुरो कोणी आसा जाल्यार तुमच्या मती काडा तुमच्या कुटुंबांतले याजक तुमचे याजक फ्रेंड्स तांचे खातीर मागा ह्या जागा खातीर मागचें गरजेचें ताका जाय मागण्याचें बोळ संवसार पुड करच्याक तुमकां कोणी याजकांनी दुखयला बेजार आयक दिल्या तांचोय उडास काडा राग दवरला जावंक पुरो याजका लागीं ह्या कितें तुमकां बेजाराची उतरां म्हळ्यार जावंक पुरो याजकी पातकीस याजकी चुकोवन पडता ते मोतीन दवरनासतना सोम्याक समर्पण दिया सबारपटी आमकां याजका लागीं राग आसता ताणें कशें केलें तशें केलें अशें म्हणलें तें म्हणलें हें म्हणलें कांयच मोतीन दवरनासतना तुका कोणीय याजकान दुखयलां जाल्यार तुका दुखयल्या याजकाक भविश्य आमकां समर्पण दी ताच्या बदलाक फाटल्या म्हटल्यार उलोवंक वचनाका जेजू लागीं सांग आळे ह्या मनशान अशें गेलां हांव तुका समर्पण दितां बदलावण जाता म्हजे थंय बदलावण जावंक साध्य आसा म्हज्या मागण्या वरवीं त्या याजका थंय ताका आमी समर्पण दिवया आमच्या धर्म भयणीक धार्मीक भाव भयणीक आमच्या सर्व सेमिनरिस्तांक
आनी विविध धार्मीक घराण्यांनी तरबेतीच्या सर आमच्या मोगाच्यांक वळखीच्यांक सैऱ्यां दैऱ्यांक इस्लाम मंत्रांक सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया. सबार याजक धार्मीक भयणी कश्ट जातात, पिडेंत आसात, सबारा मोतीचें टेन्शन आसा, सबार कामामध्ये तांचे वावरामध्ये तांकां मोतीचें टेन्शन लोकांचें आयकोंक मेळटा, तांच्यांचें आयकोंक मेळटा, इंसूचें उलोवणें आयकोंक मेळटा, खेंचे उलोवणें आयकोंक मेळटा, फाटल्यान उलोवन आयकोंक मेळटा, खबरो बगूंक मेळटात. हे सगळीं सबार जण आसात, सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया, तांचे खातीर मागया. सर हांव म्हज्या उतरांनी घरण्यांनी आनी म्हज्या टॅक्सा मुखांतर आनी खंयच्या मुखांतर जर तर याजका विशयांत खंयच्या याजका विशयांत धार्मीक विशयांत कांय उलटं उलयलां, नाका जाल्लें केलां जाल्यार वा उलयलां जाल्यार त्या याजकाक आनी तुमकां जेजूक समर्पण दिया, तेजे लागीं कृपा मागा, बरें उलोवंक. मरणाच्या तोणीर आसचे आसात, कठीण पिडे निवळवळचे आसात, याजक आसात, धार्मीक आसात, आमच्या जमांगोदी स्थितींत याजक आसात, आमचे मालगडे याजक आसात, प्रायस आसात, तांकां सगळ्यांक ह्या वेळार ह्या बोपोय सक्रामेंत आमकां समर्पण दिवया. सबार याजक धार्मीक आज जैलांत आसात, कश्ट जातात, विविध कानुनांक लागून कश्ट जातात, तांकां थंयसर कोणी ना म्हण जालां, तांचो उडास करया. मिसांव गांवांनी मिसावटाण्यांनी सबार जण याजक धार्मीक भाव भयणी कश्ट जातात, कठीण परिस्थितीन जे जीवन आसात, तांकां आमी जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया. कोणी आमकां मागोवंक सांगलां, खंय याजक धार्मीक आसा जाल्यार तांकां आमी जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया. सर आमची मागणी, इतर मागणी, आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमची आशा, कितें आमी घेवन ह्या पुंज तळाक आयल्या, आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमचो हुस्को, आमचे कंत बेजाराय, आमचे अत्रेक कितें सकट तुमी घेवन ह्या नोवेनाक 8व्या दिसाच्या नोवेनाक आयल्यात, हे सगळे जेजूच्या पांयां तळ एक घडीभर समर्पण दिवया. सांजुद्याच्या मजतीन जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिल्लें हरी एक मागणें, हरी एक उलो, हरी एक अत्रेक जेजू तो पावो करता. देखून सकट तुमचे काज मागणी कितें आयल्यात मोतीन दवरून जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया. सगळें जेजूक समर्पण दिवन हें कोरस मात्र एक आमी गावया आनी तें कोरसाचें एक चरण मात गावया. तबळ हांगासर आमी आमच्या भयर आनी आमकां हांगासर आसा त्या लावणी आमी करतले. हांव देखून हें गीत गायता आसतना, सगळें समर्पणाचें गीत करता आसतना, हें गीत गायता आसतना आमकां आमी आयती करी आमच्या काळजाचे सगळे अत्रेक आशा सगळे जेजूक समर्पण दिवन हें गीत आमी कन्नडा गावया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಮೋಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಮೋಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सगळी सांगता आमचो स्वामी आमच्या मदें आसा. कश्टांतल्यांक सुटका दिवचो स्वामी, रडतल्यांक बुजोवचो स्वामी, जिविताची आशा सडलेल्यांक प्रेरीत करचो स्वामी आमच्या मदें आसा. आमच्या आवय आमकां सडीत, आमचो बापूय आमकां सडीत, आमचे भाव भयणी आमकां सडीत, स्वामी आमकां सडीचो ना म्हणटा इजाया प्रवादी. हे संदर्भात स्वामी आमचें बोळ आमचे सकत ह्या स्वाम्याक आमचे सगळे कश्ट पिडा समर्पण दिया. हे तुमी कश्ट तेल्यान वचन वयतल्यान हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी आस आमचे सगळे कश्ट परिहार करूंक, आमचे कुडीची सगळी पिडा गुण करूंक आमकां सुटका सोडवून दिवंक येता. हो आमचो स्वामी आमचे मदें आसा. हे पवित्र उक्करिस्ता मदें आसलेलो जेजू, आमच्या काळजा मतींत आसलेलो जेजू, म्हजें तें आसलेलो, तुजें तें आसलेलो जेजू तुका गुण करता. हे स्वामीचेर बरोवसो दवर. कुर्डे बात्या जेजू लागीं आयलो म्हणालो स्वामी म्हजी काकुळत करी. कोडकार आयले म्हणाले स्वामी आमकां नितळ करी. रक्तस्रावाची स्त्री आयली स्वामी म्हाका गुण करी. आकुळलेले आतां मनीस आयलो स्वामी म्हाका बरो करे. तशेंच जायराच्या दुवेक जीव करच्या फुडें जायर म्हणालो म्हज्या दुवेक जिवंत करे. वय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, हरी एका कश्टां वळख नश्टांक वळख जाल्ल्या जेजू सुटका दिता, सोडवून दिता. आज तुमी मागा स्वामी म्हाका आपड आनी गुण करी. स्वामी म्हाका सुटका दी, स्वामी म्हाका समाधान दी, स्वामी म्हाका बेसांवांनी बरो म्हण मागया. आमचो स्वामी आमचे मदें आसा. आमी रडतना आमच्या संगात आसा, आमी दुखांत आसलेल्या वेळार आमच्या संगात आसा, सलवणी बगलेल्या वेळार आमच्या संगात आसा.
हे आमच्या समयाक वंदन समर्पण करूया ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು आम्ही रडताना आम्ही कोणा उलो मारता माईंक उलो मारता माई म्हणटा मम्मी म्हणटा आनी मम्मी आमकां आसा जाल्यार माय आमकां आसा जाल्यार बरो वसो धाकटुलें भुरगें आवय पळोवन आसा आवय नांत रडता कित्याक आवय सांगात दिता आवय संतोष दिता आवय दयेत दिता आवय मोग दिता आवय सांबाळटा असो जाल्यार आकंताच्या परिगतेंत आमकां आवय सोड आसता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज तुमी कश्टांत आसात तुमची भुरगीं नांव जावंक बरो आज तुमच्या कश्टांत आसा तुमच्या आवय बापूय नांव जावंक बरो तुमी एक सुरे म्हूण बघता जाल्यार सोमी समर्पिया तुमच्या रडण्यांत सोमी तुमकां सुटका दिता तुमच्या दुखांत सोमी तुमचें दुखां पुसून काडून तुमकां बुजवण पडयता हे सोमिया तुमचें समर्पण करा सोमिया तुमचें समर्पण करा तुमची पिडा तुमची कंत तुमची बेजाराय सगळी सोमियाच्या मुखार समर्पिया तुमची दुखां तो पुसून काडटलो तुमकां सुटका दितलो ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು समय समर्पण करा शदल बल ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಇದು ಸಮಯ तुझ्या पवित्र सत्यानं गुण कर दैवी संगताच्या शिराने वाले समय तुझ्या पवित्र तुझ्या नावात तुझ्या नावात आशीर्वाद दे तुझ्या समानीवर समय हालेलुया समाप्य तुमचे कष्ट तुमची पिडा शिडा तुमचे नाश समाधान तुमचे सगळे समस्या सोन्याच्या पायांकडे समर्प्या समय जेजू या सगळ्या भक्तांनी तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुणकाची दैवी संगताच्या शिराने वाले तुझ्या पवित्र रक्तातून निधन कर तुझ्या नावात गुण कर समय आपण जेजू आपण गुण कर टच टच ही हिल लॉर्ड हालेलुया We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We adore you, Jesus. Jesus, Jesus, touch. Heal us, Lord. Ulamara, Samia. Ulamara. Ulamara. Sami तुमको आपड़ता है वक्त गुण करता. लेकिन गुण करती नहीं भी सके. तुमच्या शिराने वळता. जेजू जेजू दाविदाच्या पुता. तुझे कबूल कर. जेजू मका सुटका दी. जेजू मका सर्वांनी मागा. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ula mara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shadala bala bala la ya la la. Shadala la 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 ya hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Erkanche zoglapche zoradan jedo. Shadala bala bala la ya hala hala hala. Jezo 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 jezo. Apod unkar jezo apod jezo. Touch. Heal us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया मगळ भाऊ भयणीनो आता तुमचेर पवित्राची मागणी करतल्या पवित्राची मागणी करता आसतना 2 लाईन करून तुम्ही येवचे पवित्रात्म्याची गीत आमी गायता या वक्ता ही पवित्राची मागणी समयाचो स्पर्श समयाची गुण करची देवी सकत तुमचेर वळतली
पुर्वशान बाबरताने या पवित्रची मागणी घेया आणि समयाची सकत तुमच्या ते आपणाया. सगींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळोन ये. सगींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळोन ये. सगींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळोन ये. सर्गीच्या आत्म्या भवितात्म्या देवान ये वाळून ये. ती म्हाका मोग ती म्हाका नीत ती म्हाका मोग ती म्हाका नीत. शांती समाधानेन भर जिवीत. शांती समाधानेन बर जिवीत. सगींच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळोन ये. सर्गीच्या आत्म्या भवितात्म्या देवान ये वाळून ये. कर ससनीक कर दयाळ कर सोसी कर दयाळ. शेगुणाने बरोन म्हाका कर मोगाळ. शेगुणानी बरोन म्हाका कर मोगाळ. सर्गीच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळून ये. सर्गीच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळून ये. सर्गीच्या आत्म्या पवित्रत्म्या देवान ये वाळून ये. देवान ये वाळून ये. देवान ये वाळून ये. देवान ये वाळून ये. हालेलुया 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 हालेलुया. हरुकाचे संकल्प द्वारा तांचे सगळे काळसा तुका म्हणते ताव सोम्या तू मोठतोने तुका समय तुका समाधान रोखलाप शदल बल बल दललया हर 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 हालेलुया 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 हालेलुया. जीसस जीसस थैंक यू जीसस प्रेज जीसस लव यू जीसस एडोर यू जीसस. येशुवे येशुवे अंदर येशुवे आराधना येशुवे येशुवे अंदर आराधना येशुवे. टच अस ही हील अस लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. Bergan tuka semian Yesus. Bergan tuka semian Yesus. Oglap tuka semian Yesus. Oglap tuka semian. Aradan tuka semian Yesus. Haleluya. Haleluya. Sugli atu bar. Haleluya. 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 Semia son moga muka zalo zalo semia don thadi beta. Joran praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Semia so आशीर्वाद घेऊन को अभियान गीत येद्यावडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या. सर्वोन्वेच्या हस्कत विश्वा भावार्थाचे बळ देव्या. जशे बापा तशे पोता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना. एका ताळ्यान हसिता तू
तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी आवडता आमेन. प्रार्थुया. हे देवाचे सक्रामेंत ज्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय, ज्या सोडण्याचो पदार्थ आमचे ते आमी बोगे सारको, ज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां पावो कर. तुजी येत नाजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. विरव्या सदैव जावं समेचे नाव आतां सर्वदा आतां सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे आतापर्यंत तीन पटी वडल्यान म्हणया सदैव जावं समेचे नाव आतां सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे नाव सदैव जावं समेचे नाव आतां सदां सर्वदा आतां सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे आतां सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे आतां सदां सर्वदा सदैव जावं समेचे सदैव जावं समेचे नाव आतां सदां सर्वदा हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ बाबडी नाव जेवणाचे आशीर्वाद मागे समेचे नाव आमचो आदार सर्वेस तुमचे सवय आसूं तुवें सर्गींच्या भूमगळ बापा आमी तुका अर्गां दिता नव्यानाच्या 8व्या दिसा हांगासर येवन हे नव्यानाचे मीस भेटोवन नवेन करूं तशेंच सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर तुजी कृपा जोडूंक फावो केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां जेवणाक आयतीं जाल्यार समिया जेवणाचे तुजो आशीर्वाद घाल म्हणून मागता. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानीचे तुजो आशीर्वाद घाल, तांच्या दानाचो फळ इतेश मापान ताका फाटी मेळोसो कर. हें जेवण तयार केल्ल्या वेलंक आनी वाड्याकारांचे तुजो आशीर्वाद घाल, तुज्या कृपेच्या बेसावांनी तांकां बर तांच्या वावणटीचो फळ तांकां फाटी मेळोसो कर. हें जेवण जेवच्या हर एकल्यान तुजो आशीर्वाद घाल. कुडीच्या वडावडीक तें जेवण उपकारता अटम्याच्या वडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरीशें कर सुमिया. कण जेवण नासतना कश्ट दिल्या भाव भयणी उडास करता तांचे पासून मागता. उदारमनाच्या मनशा मुखान तांकां हें तेच काण जेवण फावो जायशें कर म्हणून आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जोजी येते रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मगळ बाबडीनो देखून ऐका निमाणें गीत जाल्लेंच तुमी सर्वांनी मिनी हॉलायचें थंयसर तुमी दादोशी जेवचें. कोणाकूय कुडीच्यो गरजो तीरसूंक आसात तुमी थंयसर बाथरूम आसात वॉशरूम आसात थंयसर वेचें. थंयसर तुमी तुमचे कुडीच्यो गरजो तीरसूंच्यो. उदक वापरचें जाय तितलें पूण चड उदक पाड करनाकात. टॅपां पुरो बंद आसात गे पळया आनी उदक बेश्टेंच पाड जावं सोडिनाकात. दुसरें पिवचें उदक थंयसर आसा, कोणाक पिवंक जाय तें उदक पियेत पूण थंयसर हात धुवचें तोंड धुवचें न्ही. मगाच्या बाबडीनो फाल्यां परत सांजेर 6 वरां मेळया. फाल्यां सकाळीं न्ही, फाल्यां सांजेर 6 वरां आमी मेळया आनी बेसपाचो संभ्रम जागरणाचो संभ्रमूया. उपरांत फेस्ताक तयाराय जावया. परत तुमकां समेस्तांक सगळ्या ह्या मिसांत नवेनांत सक्रामेंताच्या आराधनांत भक्तीपुरी वांटलेली जावन देवाची भरपूर आशिर्वाद जोडून घेतलेल्या तुमकां ही गरजेंत आसलेल्या तशेंच माध्यम मुखांतर हे संभ्रम चलयतले हर एकल्यांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां. देव तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालून दी आनी तुमकां कृपेन बरोवन दी म्हणून म्हजें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत. प्रजांचे शीश करा पवित्र स्नान दिया. आसा तुमच्या सांगात आता आणि सदा भितरी आसा येते वौराडी पूण थोडे माग्या आमी दुनिया लागी धाड
दारच्या क्रिसा करे माग्या आम्ही धन्या लागी दारच्या क्रिसा करे मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां वगेन गुरुसाचे गुरुवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.